आम आदमी पार्टी इतलेंच सांगूंक सोदता की हो सरकार खंयचोच इश्यू सिरियसली घेना. सिरियसनेस म्हणटा ती नाच. आनी ऑपोजिशनूय तांकां धारेर धरिना. कांय घडणुको ज्यो घडटात गोंयांत, वेदर इट इज 8,000 फेलियर्स इन एन एग्जाम, 8,000 फेल जाता, भुरगे बसता 8,000 फेल जाता, ऑर वेदर इट इज फॉर्मलिन इन फीश, हाजेरय कांय सिरियसनेस ना, कांय इन्वेस्टिगेशन ना. आनी आतां ही जी घडणूक घडली विच इज अनप्रेसिडेंटेड, कितें घडटा हेंचे भितर कोणाकूच खबर ना. ही एक ओपन जाली की बाबा एकट्याची आमच्या गोंयच्या एका भुरग्याची बॉडीच ना जाली. इट इज व्हेरी व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. आम आदमी पार्टी हाजेर चड कांय उलोवंक सोदिना. आमी इतलेंच म्हणटा, कितले दीस तुमी लोकांक टॉर्चर करीत रावतले? तुमची यंत्रणा सगळी कोसळलेली आसा, तुमी सारके जाग्यारूच ना. सो ऑल दॅट आम आदमी पार्टी डिमांड्स इज अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी इन टू दीस एपिसोड. वाय ज्युडिशियल इन्क्वायरी? बिकॉज all other inquiries can be controlled by the government, sitting in wherever they are sitting, if at all they exist. Judicial inquiry is necessary for a complete neutral picture of what exactly is happening in the Goa Medical College, particularly the mortuary. लोकांचे डाऊट वाढत आसा. लोक म्हणटा ऑर्गन ट्रान्सप्लांट केले काय, आनी कोण म्हणटा आनी कितें जालें काय. सो जस्ट टू पुट दिस ऑल दीस थिंग्स एट रेस्ट, वी कांट टर्न द क्लॉक बॅक. बट ऑल दॅट कॅन हॅपन इज, ह्या फुडाराक जावं नये म्हणून देर शूड बी अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी, अँड रेकमेंडेशन्स दॅट वील कम फ्रॉम द ज्युडिशियल इन्क्वायरी मे हेल्प इन फ्युचर. So once again, Aam Aadmi Party's stand is very clear. We don't want to play any politics in this. We are giving a very positive suggestion. Government should stay out. Governmentacho खंयचोच मनीस आतां हितून पडूंक शकना. Otherwise that influence will come. So straight away appoint a judicial inquiry and give a time frame within which the report must come. दुसरे म्हणटा ते आम आदमी पार्टी म्हणीत आयल्या की एक्सटेन्शनां दिता तुमी. कितली एक्सटेन्शनां दिता ती तुमकांच खबर ना. टायम एंड अगेन वी हॅव बीन saying this, that governmentan एकदा एज जाली, you have to get out. But this government is in a habit of giving extension. इतली एक्सटेन्शनां दिल्याक तांकांच खबर ना. आनी हें एक उदाहरण आतां गोवा मेडिकल कॉलेजीन पळोवपाक मेळ्ळें. द डॉक्टर वी आर टोल्ड हॅज बीन ऑन एक्सटेन्शन फॉर अ व्हेरी व्हेरी लाँग टायम. जो एक्सटेन्शनान आसता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना आनी तो ताका खबर आसा, ताका कसलोच भंय ना. आतां सुद्दां जो डॉक्टर आसा ताका कसलोच भंय आसचो ना व्हडलोसो. तांकां दिसतालें की 2 दिसांनी लोक विसरून वतले म्हणून. Therefore, it is necessary first all these extensions must be stopped. The root cause of all the problems that Goa faces is because of these extensions. Whether it is in the electricity department or Goa Medical College or so many departments, तांचे सगळे सोयऱ्या बोलल्या, मंत्र्यांचे सगळे सोयऱ्या बोलल्या, तांकां लायफ टायम जॉब करपाचो आसा अशें दिसता. आनी कॉमन मॅनाक हो मार बसता. 24 वर्सांच्या मनशाची कूड आणि 45 वर्सांच्या मनशाची कूड हातून जर फरक कळना आणि इतले वर्सां थंय काम करपी कर्मचाऱ्यांक जर कळना, हातून एक सिद्ध जाता की टोटल बेफिकीरपणा चल्ला, बेपारवाई चल्ल्या, कोणाचो कोणाक भंय ना जाला. आणि अशा परिस्थितीन एक येदो व्हडलो कावज जाल्लो आसतना भलायकी मंत्री भेट दिता, कुटुंबाक सांत्वन करता तांचे, आणि ते सगळे डिटेल फेसबुकार मारता आणि आपूण एक सारको यंग आणि एनर्जेटीक हेल्थ मिनिस्टर म्हणून दाखोवपाचो यत्न करता. पयलीं पासून अशें चलत आयलां की जेन्ना जेन्ना कितें वायट घडलें की त्या मनशान आपली नैतीक जबाबदारी घेवपाची आसता. आपूण जीएमसीन बरें केलें, हें केलें, तें केलें म्हणून सगळें क्रेडीट घेता विश्वजीत राणे. तशें ताणें ह्या गोश्टीची, ह्या बेपरवा गोश्टीची एक आपली नैतीक जबाबदारी म्हणून ताणें आनी ताचे बरोबर गोंयचो मुखेलमंत्री जो दिल्लीक बसला आनी थंयसून चलयता राज्य, ताणें दोगांनी मेळून राजिनामो दिवचो, तात्पुरतो तरी राजिनामो दिवचो अशी आम आदमी पार्टी मागणी करता. फीश फॉर्मेलीन आमकां खावयतात, जॉब्सांक ना करतात, आनी आतां हें एक अशें आंतरराष्ट्रीय किर्तीचें म्हणजे वायट किर्तीचें हें घडणूक ही. तेजे बद्दल तुमकां माफी ना, तुमी राजिनामो दिवचो, तुमचे कडेन हें काम चलना.